purpose of visit is to see the organizational aspect of the party, and I have just come here to review the organization of the party. And the way I have, the feedback that I have received or what I have understood is that the party organizationally is pretty strong here. And Milanji also, who is the MLA, local MLA, is doing a very good job. And we strongly have reasons to believe that Milanji will be re-elected. And since Bharatiya Janata Party, a lot of the MLAs may be blessed by the people of Goa, we are hoping that the Bharatiya Janata Party will come back to power in the ensuing elections of 2022. And definitely Bharatiya Janata Party will do well is what we strongly believe. तिच्या विजीट जी आसा ती ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आसा ते वेगवेगळ्या स्टेटी भितर वतात. तसोच तिचो हांगा गोंया भितर एक 2 दिसांचो टूर आसा. व्हडल्या स्टेटींनी आसा जाल्यार 3 दीस आसता. हाच्या हातूंतल्यान आमी आमच्यो मंडळाची बैठक, बुथाची बैठक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर, डिस्ट्रिक्टाची बैठक, स्टेट ऑफिस बेरर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो मिटिंग्यो करतात. आनी त्या प्रमाण आज आमी सुरवातीक आतां मंडळाची बैठक मुरगांव मंडळाची घेतल्या. फाल्यां तिचो ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतले ट्री प्लांटेशन. मागीर वॅक्सिनेशन सेंटराक ती विजीट दितली. परवरी जे संजय स्कुलान वॅक्सिनेशन सेंटर आसा थंय ती विजीट दितली. त्यानंतर आमचे सोशल मिडिया जी आसा त्याची ती मिटींग करतली. आनी त्यानंतर आमचे मेडिकल सेल जे आसा डॉक्टर सेल त्यांचे बरोबर त्यांची उलोवप जातले आनी मागीर सांजची ती वयतली. अशें त्या 2 दिसाचो पूर्णपणे हो प्रवास आसा. त्यांचे येवपाचे कारण फक्त इलेक्शन रिलेटेड न्हय, म्हणजे इलेक्शन आसा म्हणून आमचो कोण तरी लिडर येयला अशें भारतीय जनता पार्टीन जालां. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम असले चालूच आसता. म्हणजे गेल्या म्हयन्या भितर तुमी पयला आसतले 4-5 लिडर निवडले. बाकीच्या पार्टींचे मनीस इलेक्शन्स लागले की येता, पण आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मनीस म्हणजे लिडर्स आहा ते अख्ख्या इंडियान खंय ना खंय आपले काम करीत आसता.